राज्यात हर घर जल ना पूण उदकाचो मात इबाड जाल्लो दिश्टी पडटा। देखीक मडगांवच्या नुस्त्या मार्केटाकडेन कितलेशेच दीस जाले थळावे यंत्रणेच्या कृपेन उदक फुकट व्हावत आसा, पूण दखल कोणूच घेना। पळयात मडगांवात चलिल्ली पिवपाच्या उदका बाबतीत घाळपणां। मडगांवच्या नुस्त्याच्या मार्केट वाठारात उदकाची पायपलायन फुटून हजारांनी लिटर पिवपाचें उदक फुकट वचत आसा। संबंधित अधिकाऱ्यान वेंगेस घडणुकेची दखल घेवची अशी थळाव्यांची मागणी आसा। पळयात संदीप तुयेकाराचो रिपोर्ट। आज आम्ही होलसेल फिश मार्केटाच्या भायर आसा आणि जे होलसेल फिश मार्केट आसा तेजे एकदम सामका मेन रस्त्याचेर एक पायप फुटिल्ले आसा आणि त्या पायपांतल्यान उदकाचे अशे फवारे वयर येता आणि उदक वेस्ट जाता। पळयात तुमी म्हाज्या फाटल्यान उदक कशें वेस्ट जाता ते। गोव्यान जायते असे लोक आसा की तांकां नळाचें उदक मेळना, ते बाबडे उदका खातीर त्रास काडटा आणि अशें हांगा उदक वाया वयता। आमी हांगासले सरभोंवतणीच्या लोकांक विचारलें तेन्ना तांणी सांगलें की फाटल्या आतां एक म्हयनो सुमार मायजूच जालो हें उदक व्हांवता। तेन्ना आमी ऑथॉरिटी कडेन मागता की हें जें उदक वेस्ट जाता तें बेगींतल्या बेगीन बंद करचें म्हणून। गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, मनीषा जाधव आणि संगीता ओली।